Prokasovnni मेंढरो 7 शिक्के फोडटा. Ch. 6. मागीर म्हज्या दर्शनांत मेंढरो 7थांतलो पयलो शिक्को फोडटा तो हांवें देखलो, आनी 4 जिव्या रोचनांतल्या एकान गडगड्याचो कसो आवाज करून ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. आनी पळय जाल्यार एक धवो घोडो हांवें देखलो. घोड्यार बसलोलो आसलो, ताचे कडेन एक धनू आसलें. ताका एक मुकूट दिलो. तो जिकीत गेलो आनी जैता फाटल्यान जैत व्हरूंक भायर सरलो. उपरांत मेंढऱ्यान दुसरो शिक्को फोडलो आनी दुसरी जिवी रोचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. दुसरो एक घोडो भायर सरलो. तो तांबडो लाल आसलो. ताचेर बसलोलो आसलो. ताका संवसारांत शांतीचो नास करूंक आनी मनशांनी एकामेकाचो जीव काडचे खातीर तांकां चालोवंक पदवी दिली. देखून ताच्या हातांत एक व्हडली तोरसाद घाल्ली. उपरांत मेंढऱ्यान तिसरो शिक्को फोडलो आनी तिसरी जिवी रोचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. पळय जाल्यार एक काळो घोडो म्हाका दिश्टी पडलो. ताचेर बसलोलो आसलो. ताच्या हातांत एक तागडी आसली. 4 जिव्या रोचना मदलो आयिल्ले परी एक ताळो हांवें आयकलो. तो अशें सांगतालो, एका दिनाराक शेरभर गंव आनी एका दिनाराक जोवाचे 3 शेर. जैतुनांच्या आनी दाखवेलींच्या मोळ्यांक मात नुकसाण दिवं नाकात. उपरांत मेंढऱ्यान चवथो शिक्को फोडलो आनी चवथी जिवी रोचना ये म्हणटा तें हांवें आयकलें. पळय जाल्यार म्हाका पावच्या रंगाचो एक घोडो दिश्टी पडलो. ताचेर बसलोलो आसलो. ताचें नांव मरण आनी ताचे पाटापाट मेल्ल्यांचो पाताल वेतालो. तोरसादीन, भुकेन, पिडेन आनी रानवट जनावरां उदेशीं संवसाराच्या चवथ्या वांट्याक मारून उडोवंक तांकां पदवी दिली. तेन्ना मेंढऱ्यान पांचवो शिक्को फोडलो. जिवेशी मारलोल्यांचे जायते ओतमे हांवें वेदी खाला देखले. देवाचें उतर तांणी परगटलें देखून आनी आपल्या जिवितांतल्यान तांणी थिरायेन साक्षी दिल्ली देखून तांकां जिवेशी मारलोली. तांणी व्हडल्यान अशी बोब मारली. पवित्र आनी सात्वीक दोनया संवसारांतल्या मनशांची जट्टी करूंक आनी आमच्या विखरायिल्ल्या रक्ताचो सूद घेवंक केन्ना पर्यान रावतलोय. तेन्ना तांचे मदल्या जण एकल्याक देवान एक धवी न्हेसोण दिली आनी तांच्या वांगड्याय चाकरांची आनी भावां भयणींची संख्या भरोन येयसर आनीक थोडो काळ रावात म्हूण सांगलें. कित्याक जशें तांकां जिवेशी मारलोलीं तशेंच हांचोय जीव काडचो आसा. आनी मेंढऱ्यान सवो शिक्को फोडलो तो हांवें देखलो. तेन्ना एक मोठी धर्मकांप जाली आनी सुर्या एका काळ्या साकोट्या परी काळो जालो आनी चंद्रीम रक्तावरी चांबडो लाल जालो. जशें व्हडलें मोड येतोच तन्नी आंजिरां रुखावेलीं धडनीर झडून पडटात, तशीं मळबावेलीं नखेत्रां संवसारार कोसलोन पडलीं. एका रेवडलेल्या कवळ्या वरी मळब नाच जालें आनी दर एक पर्वत आनी दर एक जुंवो आपआपले स्वातेवेले हालोन पयस गेले. तेन्ना संवसारांतले पातशाय, राजपाल आनी सेनापती, गिरेस्त आनी पदवेदार मनशां, सगळीं गुलामान आनी स्वतंत्र मनशां भुंयारांनी आनी दोंगराच्या खडपांनी लिपून रावलीं. तांणी दोंगरांक आनी खडपांक असो उलो मारलो, आमचेर पडटात आनी शिवासनार बसलोलो आसा ताच्या मुखावेलीं आनी मेंढऱ्याच्या क्रोधांतलीं आमकां लिपयात. कारण ताच्या क्रोधाचो भिरांकूळ दीस पावला आनी ताचे मुखार उबो रावंक कोण शकता. देवाचें उतर हें.